वाडट्या तापमान वाडीक तोंड दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शाश्वत आनी सैमीक आदारीत उदरगतीची मोख दवरल्या। ताकाच लागून गोंयच्या पालिका वाठारांनी झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेतले। नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी हे मोहिमेंत वांटो घेवन ह्या ग्रीन मिशनाक आदार दिवचो अशें आवाहन मंत्री विश्वजितान केलें। पावसाचें उदक, कोयर आनी हेर सैमीक संसाधनांचो वापर करून झाडां लावपा खातीर जागे निश्चित करतले। स्टुडिओ पॉड हे एजन्सीच्या आदारान हें काम हातीन घेतलें खंय। ह्या उपक्रमाक लागून हवेचो दर्जो सुदारतलो, जैव विविधताय तिगून उरतली, तशेंच लोकांक फायदो जातलो खंय। सर एक बाईट मीडिया मीटिंग आयज आमी सगळे गोंयचे सगळे चेअरपर्सन्स आणि CCPचे मेयर मिस्टर रोहित मुनसरा तेंचे कडेन आयज चर्चा आमी केल्या। पूर्णपणे मिटींग विथ ऑल द CEOs आमी मिटींग घेतल्या आणि यू कॅन कम यंग मॅन कम। सो बेसिकली यार सगळे सो बेसिकली आम्ही सगळे चेअरपर्सन कॉन्फिडन्सान घेऊन आणि देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन टू क्रिएट ग्रीन लंग्स विथ इन अर्बन एरियाज आणि अर्बन सिटीचे भितर आम्ही कशें करूं शकता म्हणजे त्यांचे सजेशन घेऊन त्यांची जी कल्पना आहा त्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। कारण हे ग्रीन हब हे बेश्टे ग्रीन हब न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री त्याच बरोबर आमचे एक्सपर्ट आमचे PCCF आहा प्लस आमचे सुजीत कुमार डोंगरे आहा प्लस आमची पुराय टीम आणि आम्ही कशें फुडें व्हरू शकता। एक टीम प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आमी करतले अंडर द चीफ चेअरपर्सन। आयज आमचे CCPचे मेयर आहा तेंचे बी एडवायस घेवन तेंचे विचारधारा कितें आहा आनी आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। ग्रीन लंग थियरी आनी गोवा एक आदर्श राज्य जावंक जाय आनी हें कशें करपाक जाय। जी सुडाकरीचे कितें पयशाच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां बॅकअप करूं शकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे बॅकअप करूं शकता आनी जे तेंच्या मनान आहा तेंचे बद्दल तेंचो शहर तेंची एरिया तेंचे मनान जे कितें विचारा ते कशें फुडें व्हरपाक आमी फेसिलिटेटर म्हणून आयज सरकार काम करतले। हो सरकार तेंचो सरकाराचो कसो उपयोग करून घेवन जाय आमी कन्सेप्ट तेंचे फुडें दवरूं शकता। लास्टाक कन्सेप्ट इम्प्लिमेंटेन फुडें कशें व्हरपाक जाय तेंचे माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी ह्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंट आनी सगळे CEOs आनी चेअरपर्सन एवरी ऑल्टरनेट मंथ आनी एवरी मंथ एक दोन वरां तरी आमी बसपाक जाय म्हणजे तेंचे सगळे इश्यू टायम टू टायम आमी ते रिजॉल्व करूं शकता आनी ह्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।